नुवेचो NH-66 महामार्ग कोयरान भरला। हो रस्तो लोकांक बरो प्रवास करपाक म्हणून बांदला काय कोयर उडोवपाची तरतूद म्हणून बांदला हो सध्या लोकांक पडिल्लो मोठो प्रश्न। ह्या पुला पोंच्यान व्हांवते न्हंयत लोक बाजारांतल्यो कोंबड्यांच्यो बोकड्यांचे हाडामास आनी नाका आशिल्ले कोयर हाडून उडयतात। सरकारान कोयर उडोवप्याचेर गंभीर कारवाय करची लोक मागतात। ऐकात। ते NH-66 नॅशनल हायवे 66 नुव्या बायपास रोड। आज ह्या बायपास लोकांक जाय बरी वचपा मेळचे, बरें जावचे, लोक बरे भशेन घर पावचे म्हणून हो हायवे बांदतात। आनी हेजोच फायदो लोक एअरपोर्टार वचपाक या खंय वचपाक जे कमी टायम लागता म्हणून ह्या हायवेचो यूज करतात। पूण आज ही जी हायवे आसा ही हायवे सद्याक गार्बेज डंपिंग हायवे जाले कडेन आसा। आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात कितलेशेच जे गार्बेजी बॅग आसा त्यो हांगा उडयले कडेन आसात। हे NH-66 कुशीक जी एक न्हंयची उदक हितूंतल्यान पास जाता त्या भितर हांगा गार्बेज ज्यो आसा त्यो बॅग्स ज्यो आसात त्यो हांगा उडयले कडेन आसात। लोकांक इतले सांगून अवेरनेस करून सुद्दां लोकांक मातशें सुद्दां कळना। आनीक दुसरें म्हणल्यार जितले हे जे नुस्तें मारपाचे या चिकन कट करपाचे या जे बोकडे कट करपाचे हे आसात तितल्यांचेर चड मॉनिटरींग करपा जाय। कित्याक हेंचो जो सगळो वेस्ट आसा तो वेस्ट हे बॅगां भरतात आनी असले जाग्यार हाडून उडयतात। हेणे आख्खें उदक पिड्ड्यार जाता। हांगा वास घेवपाचें ना। आमी म्हणटा ट्युरिजम बरें आसपा जाय, गोंयांक ट्युरिस्ट खूब येवपा जाय। असली जर घाणी जाल्यो, जर ट्युरिस्ट बरे येता काय कितें आनी ट्युरिस्ट येता ते हे वास घेवन परती वचपाचें काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता। आज इतली ओडून हेजेर खंयचो पंचायत या म्युनिसिपालिटी या सरकार हेजेर एक्शन म्हूण ते घेतना हेचे कडक शिक्षा जावपा जाय। कित्याक हे घाण करतात, ही घाणच न्हू तेच बरोबर हांगा दुयेंसांय पसरपाची चान्सीस आसा। आतां एमॅक्रॉन सारको न्यू वायरस येयले कडेन आसा, तेज्याक घातक हो जाले कडेन आसा। कित्याक हांगा जो वास येता तो रावपा जायना म्हणून बेगीच्या बेगीन हो काडचो, हांगा CCTV बसोवचे अशें म्हूण लोकांली मागणी आसा। म्हणून आमी मागतात गोवा 365 वटेन की हांगा सरकारान हेजेर मॉनिटरींग करचें, हांगा CCTV कॅमेरा बसयचे आनी हांगा जो चिखल उडयता जी गार्बेज उडयता तेजेर एक्शन जावचें म्हणून गोवा 365 खातीर नुव्या हायवे वयल्या रमेश नायक रावत।